आज पयल्या फावटी आम बेबी बायलांक घेवन वयता आफ्टर गेटिंग फ्रॉम दी हॉस्पिटल. भायर कित्याक घेवन वयता कित्याक बेबीक अपॉइंटमेंट आसलो. हांव आनी बुशू दोगांनी नर्वस आसली आनी त्या नर्वसनसान आम अपॉइंटमेंट ऑलरेडी लेट केलो. पॅकिंग बी कोतमुळे आमकां टायम लागलो. आमगे फेवरेट लिफ्ट आहाय पूण हे पाटी आमचे बरा एक आमगे पार्टनरय आहा चोय. कित्याक लागून येयलें हाजी तेगे अपॉइंटमेंट. मिडवायफान दोगांयकूय क्रिसेनिया आनी बेबीकूय चॅक केलें. भायर सोत म्हळ्यार बेबी भूक लागलो तेका लागून क्रिसेनिया तेका दूध दिवपा लागलें आनी आम दोगांयकूय ताण लागलो म्हूण भायरासून उदो आनी रेड बूल घेवन येयलो. व्हेरी इम्पॉर्टंट तुगे भुरग्यांक कितें खाता 15 ते 20 मिनट पासून तेका अशें करून दवरपाचो. बप येवपाकूच जाय. बप येना तेका वॉमिटींग जातलें हांव तेगे नॉस्ट्रिल्सां बी वचपाक शकता. एक दीस रातीको जागोतलो आमकां ओकून. इतू तेपान हांवें नाकटी कातू लायक कंप्लीटली त्या पासून रॉड नासतना आय वॉज हॅपी कटिंग माय नेल्स बिकॉज ऑफ माय बेबी ओनी. दूध बीन जालें म्हणटरी बेबी आनी न्हिदोंक आयलें कित्याक ना जाल्यार तें प्रेमा बोवाड मातालें. इगोर्जे भितर सोलीं देवा घेवपाक कित्याक ह्या दिसा मिसा वचो मेळो ना आनी डायरेक्ट गेलीं DSP कित्याक थिंग बरो फ्रेश ऑरेंज ज्यूस मेळटा तो बुशूक आनी काफ्रियाल ब्रेड म्हाका. DSP तो भायर सोन आमी बेबी कितें शॉपिंग करपाक वचपा आसलीं बट तेन्ना बेबी भूक लागोली आनी तें रडपा लागलें आनी तेन्ना तें रोटा तेका थिंगा दूध दिवपाकूच जाय कित्याक तें बेबी हंग्री आसोता. बट आनी तें थंय दूध दिता. यू हॅव टू बी एवर रेडी प्रिपेर्ड. आतां आमगे शॉपिंग हे भाशेन दिसता. 1 to 2 months only